म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमकां आयज देवान खूब सांगलेलें आसा. भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ आमी रावता त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमच्यान पळोवंक जायना त्या वस्तूंचो पुरावो. भावार्थाक लागून आदल्या काळाची मनशां देवाक बरी मानवली. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, देवान आमकां हें देणें दिलेलें आसा भावार्थाचें. आनी भावार्थान आमी फकत आमच्या मनांत कितें चलता तितलेंच न्हय, पूण ताचेकीन फुडें पावलां आमी मारता. कितें म्हणून आमी समजूंक जाता? देव आमचो मोग कोत्ता. आतां आमी पळयात, आमी मोगाक लागून खूब आमचें म्हणणा हितून जिवीत चलता. आमी खूब पाटी निराशी जाता. आमी मोग कोत्ता, दुसरी आमचो मोग करिना म्हणटा. म्हणटच कितें जाता तें त्याच पावण्यार उरता. मोग कोत्ताना आमी कशे भाशेन करूंक जाय? ह्या अणभवांतल्यान आमकां कळटलें की आमी तो त्याच संवसारी पावंड्याचेर रावत जाल्यार आमी केन्नाच खुशाल जावचे ना. मोग म्हणजे देव म्हणून आमी जाणो. तो देवाक जेन्ना आमी एकवटून रावता, ताका चिटकून रावता, तेन्ना ताचे भशेन आमी दुसऱ्यांचो मोग करूंक लागता. आनी हें आतां भावार्थान आमच्यान करूंक जाता. आमकां आतां कांय दिसना ती आमकां कितें म्हणटलीं कितें कोत्तलीं आमी नको, पूण आमी कोत्ता. आमी देवाक लागून कोत्ता आनी देव आमचे सवें कोत्ता. हे तीन भाग आमी मनांत दवरया. कित्याक देव खरेपणी आमचो परामर्श कोत्ता. एक तुमकां धाकली काणी सांगता. एकलो दादलो ताच्या भाटांत एक व्हडली बांय आसली. ते बांयत तो काम करतालो. ते बांयत कितें आसलेलें? कोळसो. आनी तो कोळसो एकठांय करतालो. तेन्ना व्हडलीं मिशिनां नासलेलीं. पिकासान ते करचें पडटालें आनी ताका मागीर मारून ते फातर काडचे पडटाले, कोळसो काडचो पडटालो आनी तो वयर हाडटालो तो. आनी तो कोळसो आसलो की ना, तोय मातसो सारको काळो जातालो कोळशाक लागून. एक दीस ताचो भुरगो आयलो आनी ताणें पांयक उलो मारलो. पांय म्हण लागलो तो. वय बाबा म्हण लागलो. ताका कांय दिश्टी पडनासलेलो. पांयान ताका सांगलें, बाबा उडी मार. त्या भुरग्यान उडी मारली आनी पांयान ताका जिखून आपल्या हातान वेंगेन घेतलो. भयणीनो आनी भावनो, हे भाशेन आमचो मोग देव कोत्ता. देव आमकां कितें वायट करूंक केन्नाच सांगचो ना. तो सदांच मोगान आमकां तो राखता, सांबाळटा आनी सगळें बरेंपण फावो कोत्ता. तर आमी कितें करूंक जाय? तर ताका उलो मारलो की ना, ताचो आवाज आमी आयकूंक जाय. तो आमकां कितें म्हणटा पळय तें आमी थंयसर ध्यान मन लायना आमचें. आमी आमचेंच दोत्ता आनी मागीर विसोत्ता आनी म्हणटा देव हिंचर आहा. तर देव आमकां पिडापीड दिता. देव आमचें सगळें वायट कसरून हाडटा. आमी पळय कितलीं बरीं मनशां, अशें जाता आमचे मदें. पूण थंयसर हो भावार्थ आमी घट धरूंक जाय. तो आमकां आपयता. आतां पळयात, पयल्या वाचपान कितें जालां पळय तें. देवानूच तांकां इजिप्ताक व्हेली. जी पोरजां देवान वेंचून काडिल्ली आसा ती खरेंच सुभागी. तांकां आतां इज्रायलांत आसलेलीं ती थंयसर आनी थंयसर काना गांवांत म्हणटात ती. आनी मागीर थंयसर दुश्काळ आयलो. म्हणजे जेवण नासलेलें, पिवंक उदक नासलेलें, एकदम वायट परिस्थिती आसलेली. तेन्ना ती सगळीं जाणां इजिप्ताक आयलीं. आनी पळयात कितें जालें पळय तें. त्या जाकोबाच्या भुरग्यांनी, शेड्यांनी जुजेक ताच्या एकल्या पुताक मारून उडोवंक सोदीत. कित्याक? ते गोरवान भरलेले, ते ताचेर रागोवन आसलेले, ताका मारया म्हणून ताणें हुकूम केल्लो, अशें निवडलेलें.
आनी ताका थंयसर बोणकुणींत घातलेलो, ताका एके बांयंत देंवयलेलो, ताका बांयंतलो काडून मागीर ताका विकलो. हें झुजेच्या जिवितान बरें न्हय आसलें. आपल्या भावांनी म्हाका असो केलेलो आसा आनी म्हाका विकून उडयलेलो आसा. देव पळय कशे भशेन ताका इजिप्ताक काडटा. आनी देव ताका एक गूण दिता सपनां पारकोवच्याक. आनी तो सपनां फारोची पारकिता आनी ताका फारोचो सेकंड इन्चार्ज करता. आनी सगळे इजिप्ताक हा पळय ते ताच्या हातान आसा. तो कारभारी जाता आनी हे ताचे भाव ताचेशी येता. आनी तो पळय तांकां वायट करचे आसतना तो तांकां वळखता आनी तांकां थंयसर दवरता आनी बरेपण तांकां फावो करता. मागीर कितें जाता, इतली संख्या सगळी आयिल्ली आसा इजिप्तांत. मागीर ते गुलामपणांत थंयसर जिवंक लागतात. मागीर कितें करपाचें, तांकां भायर काडूंक जाय. कोण काडटलो? देवच काडटलो. जी पोरसां देवान वेंचून काडलेली आसा ती खरेंच भागी. तो आपल्या मोगान तांकां भायर काडटा. आनी ह्या दिसांनी आमी आयकलां कशे भशेन ती देवाचेर सगळो कोत शीण करतात. कित्याक म्हणून तुवें आमकां ह्या हॉराणांत धाडलें, पूण देव सगळें तांकां दिता. हे भाशेन देवाचो मोग आमचे पासत. पूण हें केन्ना जातालें, आयज आमकां पयले वाचपान सांगलां, ते रातीक हें घडलें. ते रातीक तांकां भायर काडली पळय, ती रात एकदम म्हत्वाची. आनी जेजूनय आमकां पातकांतली सुटका दिल्ली आसा. पातकांतली सुटका दिल्ली आसा ते रातीक, जेन्ना ताका मारून पुरलो आनी तिसरे दिसा तो पुनरुज्जीवन जालो. आनी हे भाशेन ताणें आमकां भायर काडली. हो भावार्थ आमी पळयता. आनी हांगसर आमकां सांगलां खूब वस्तू आमी सदांच तयार रावंक जाय. जितली आमी तयार रावता तितले देव आमकां सगळें कळीत करता, शिकयता. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी तर ते भाशेन तयार रावत जाल्यार तोच आमचो परमोस करतलो. तो आमकां सगळें दितलो. आमी करिना तर जाल्यार मागीर आमकांच आमचेरूच आमी वायट ओडून घेतल्या. देव आमकां खास लायना, आमचीच कर्तुबां आमकां खास लायता. आनी ताका लागून म्हजे भयणीनो आनी भावनो, आमी ताचेर विस्वास दवरया. तो खरोच आमचो मोग करता आनी ताका आमी तर आमचें जिवीत दीत जाल्यार खरेपणी ताचे सांगाता सगळें बरेपण आमकां तो फावो करतलो. हिचे स्थितीन तर आमी थोडो वेळ आमचे हात अशें उठीन दवरया, दोळे बंद करया आनी तो आमचें सगळो गत आसा. ताका लागून आमी जिवी आसा. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. आनी आमचें सगळें भितर आहा तितलें ताचेर आमी दवरया. आमची चिंतनां बरीं वायट पोजलीं जावं कसलीं जावं, त्याच प्रमाणे आमची भावना, त्याच प्रमाणे आमचे मनोभोव आनी अणभव आसात तितले ताचेर धरून भितरल्यान आमी स्वतंत्र जावया. आनी भावार्थांत आमचें जिवीत तो आमचो मोग करता, तो आमचे सवे आसा, आमचे बरोबर वावुरता. हें सगळें मनांत धरून